प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 50 ते 60 आनी वोड 80. Luke chapter 1 verse 57 to 66 and verse number 80. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दोळे दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबीत आसलो. आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन गोड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे मजार दिश्टी पडटसर तो ओराण्यांत रावतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की आमी पळयता जुआंव बातिस्ताचो जल्म कसो जालो तो. पूण आयज आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करचे पयलीं आमी मातशी फाटीं वसया आनी पळोवया कितें घडलें तें. जुआंव बातिस्ताचो जल्म जावचे पयलीं ताज्या आवय एलिझाबेथ आनी ताज्या बायक झॅकाराक भुरगीं नासलीं. आनी आतां एलिझाबेथ हेका एकदम जाणट्या पिरायेचेर आसली ती. झॅकाराय जाणटे पिरायेचेर आसलो. पूण कितें घडटा, जेन्ना तो देव मंदिरांत वेता थंयसर ताका एक आंज बडवो मेवता, गाब्रियल मेवता आनी ताका म्हणटा, आंज बडव्याल झॅकारिया सांगता की तुजी बाय गर्भीत जातली आनी तुका एक भुरगो जातलो आनी ताचें नांव तूं जुआंव दवरतलोय म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना झॅकारिया ह्या आंज बडव्या गाब्रियलाची उतरां आयकता तो सोत मानिना. आनी सोत मानूंक ना म्हणून ताणें त्या वेळार तो एक मोनो जाता, ताका उलोवंक जायना. आनी भाव भयणीनो, जीं उतरां गाब्रियलान ताका सांगलेलीं ताणें सोत मानूंक ना म्हणून ताका आतां आनीक सोत मासतना उतरां उलोवपाक बंद करपाक देवान ताका मोनो केलो त्या वेळार. आनी भाव भयणीनो, आतां आयच्या शिवर्तमान आमी पळयता की आतां 9 म्हयने जाल्या उपरांत जुआंव बातिस्त जल्मता. तो आतां जल्मला, सगलो लोक आयला ताच्या घरा कडेन आनी आतां ताचें नांव दिवपाचो वेळ जाला. जेन्ना ताचो नांव दिवपाचो वेळ जाला लोक ताका विचारता. लोक पयले एलिझाबेथीक विचारता ताचें नांव कितें. एलिझाबेथ म्हणटा ताचें नांव जुआंव आसतलें. ताचे उपरांत ते आतां ताच्या बायक झॅकारियाक विचारतात. तो आतां मोनो पूण तो बरयता ताचें नांव जुआंव म्हणून. आनी त्याच वेळार भाव भयणीनो, जेन्ना जें नांव देवान ताका दिलेलें, जें नांव आंज बडव्या गाब्रियलान ताका दिल्लें, तें नांव तो उलयता त्या वेळार ताची जीब सुट्टा, ताका उलोवंक जाता, तो देवाची तुस्त करता. आनी आतां भाव भयणीनो, लोक अजापान पळयता की खरें हो भुरगो एकदम दुसरे भाशेचो. आनी आतां लोक एकदम खुशालकाय भोगता कित्याक देवान तांकां एके भाशेन एक बरो प्रवादी तांच्या फुडें हाडला. आतां आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही खबर आमी आयकता
आमी म्हणटा वय ताका जोवान बातिस्ट जोन दिला, कितलो लोक संवसाराचे जोवान बातिस्ताचे फेस्त करता, आमच्या गोंयांत लोक थंयसर बांयक उडकी मारता, सोरोप येता आनी तांकां कसलीच सोजमणी ना आयच्या फेस्ताची, आयच्या शिवर्तमानाची. पूण आयज आमी कितें शिकता भाव भयणीनो, जेन्ना देवान हें नांव ताका दिल्लें जोआंव, ताणें हें नांव दिल्लें पावलू हाका सोलाक, ताणें अब्राहाम दिल्लें. खूब लोकांची नांवां देवान बदललेलीं. कित्याक जेन्ना देव नांव दिता तो लोकांक वेंचून काडटा आपलें काम करपाक. ज्या भाशेन ताणें इसायास प्रवाक वेंचून काडलेलो, जेरमाया प्रवादीक वेंचून काडलेलो, जोवान बातिस्ताक वेंचून काडलेलो, सावलूक ताका पावलू केलो, ताका वेंचून काडलेलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, देवान आमकां एक एकल्यांक वेंचून काडल्या. आमी देवाक वेंचून काडूंक ना, देवान आमकां वेंचून काडल्या आनी ताणें आमकां आपलें नांव दिलां. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्त हा आनी आमी तांव म्हणटा. आमी क्रिस्त ना जाल्यार आमी कोणूच न्हय. इंग्लिशीन ताका बरे भाशेन म्हणटा क्रिस्टियन, आय एम नथींग. क्रायस्ट, when we remove Christ, I am nothing. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवान आमकां आपल्या पुताचें नांव दिलां क्रिस्टियन. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां जेन्ना देवान वेंचून काडल्या, आमकां एक एकल्याक देवान एक देवाची येवजण आसा. देवान आमचे पासत कितें तरी चिंतलां आपल्या येवजणे प्रमाणे एक एकल्या पासत आमचे पासत, आनी आमी ती येवजण देवाची पूर्ण करपाक, ती काबार करपाक जाय आमकां आमची चोत्राय जेजूचेर दवरपाक, ताच्या उतराचेर दवरपाक. नातर भाव भयणीनो, आयचे फेस्त येतले जेव्हा बातिस्ताचो लोक थंयसर हॅपी फीस्ट म्हणटलो, बांयक उडकी मारतलो, न्हातलो, सोरोप येतलो आनी तेजे उपरांत हो दीस काबार जातलो. पूण कसलीच सजमणी मेवची ना. पूण आयज आमी देवान आमकां वेंचून काडल्यान, आमकां क्रिस्तांव म्हणल्यार आमकां देवाचें नांव, क्रिस्ताचें नांव आमकां दिलां आनी आमकां वेंचून काडल्यार आपली येवजण करपाक, आपल्या येवजणी प्रमाणे चलपाक, आपलें काम करपाक, देवाचें उतर परगट करपाक. आमचो समून पयलो ताजेशी घट करून आतां आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता दिसा, जोवान बातिस्ताच्या फेस्ता दिसा ताका नांव दिल्लें जोआंव, देवाचो आपुरबायेचो. तेच भाशेन देवान आमकां आपली आपुरबायेची केली, आपल्या पुताचें नांव दिवन जेन्ना आमी बातिस्ट घेतला, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोबीत आनी देव मानला, ताणें आमकां आपलें नांव दिलां. आनी ह्या नांव दिलां कित्याक आमी वचोन ह्या संवसाराक ताचें उतर परगट करपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया आनी खरे भाशेन आमी हें उतर परगट करपाक आयज थान आमी वावरुया, आमचो समूह घट करुया, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.